सत्तरीतले केळेवाड्यार आनी रावणा गव्या रेड्याच्या धुमाकुळान लोक काचाबूल जाल्यात। गावात गव्याची भिनीच भोंक लागल्यात। हे गवे गावातल्या लोकांची शेतां भाटाक काबार करतात। शेतकारांचेर आकांत आयला। एक गवो थंयच्या शाळे लागसरूच वियेल्ल्यान गांवच्या लोकांक आतां शाळेंत यो वच करतल्या भुरग्यांचो हुस्को जाला। कितें बरें वायट घडचे पयलीं राना खात्यान जबाबदारी घेवन गव्यांचो बंदोबस्त करचो म्हणून लोक मागतात। सत्तरीतले रावणा आनी केळेवाड्यार सद्याक गवे रेड्यांनी धुमाकूळ घाला। थंयची शेतां भाटां माड्डून मस्तून काबार करून आतां गवे निमणे भर लोकवस्तीत शाळे कडेन पावल्यात। की आमच्या सामके गांवांक तेकोन एक 50 मिटराचेर ते गवे व्हडले गवेचे हेणी पिल्लाक जल्म दिलो आनी तो पिल्लाक जल्म इतलो लागीं दिलो की शाळेचे 30 मिटर अंतराचेर। गव्या रेड्याचेर आमकां बंदोबस्त घालपाकच जाय जाल्यार फॉरेस्टान हेचेर बरी मोहीम आंखची। गवे शेतकाऱ्यांनी कश्टांनी काडिल्ली शेतां खावन मस्तून काबार केल्ल्यात शेतकार म्हणटा अशेंच चल्ले जाल्यार शेतां करून कांयच पदरात पडचें ना। आनी आतां हेच्या फुडें म्हाका दिसना अशें तर चालू उरलें जाल्यार फुडल्या वर्साक शेतां करपाक कोण फुडें सरचें ना। आज शेतांत लोक जावंक तयार ना। 8 गवे रेडे म्हटल्यार तुमी समजा कितें जातलें तें। तेन्ना आमी हेच्या फुडें शेतां करपाची काय ना हे करपाचें ते गव्हर्मेंटान आमकां सांगचें। आमी आतां शेत केलां, शेत खाल्लां, पोरसूं गेलां, पोरसूं खाल्लां, मागीर आनी कितें शेतांत कांयच करपाचो उपाय ना। आमी परवा वांयगण केलां तें लीप खाल्लां आमचा कातरूक साणा आमी लीप भेणे केले ते खाबार केले खा। लोक म्हणटात सरकार आनी राना खात्यान गव्यांचो जाता तितले बेगीन बंदोबस्त करचो। शाळे लागसर गवे येवंक लागिल्ल्यान भुरगीं जिवाक भियाल्यात। हे शाळा आसा, हे शाळेंत फाल्यां भुरगे येवपाक काल तयार नासले। येवन हांगासर आमी सकाळीं येवन मास्तरांक सांगलें जर तुमकां हांगासर पावलीत जाल्यार आमकां रोखडें कळया म्हणून सांगलें। शाळा चालू दवरली काल। अशें जायत जाल्यार सगळे लोक घरासून भायर सरचो नात ना, हेचो बेगीन बेगीन बंदोबस्त करचो। इस्कॉल बरोबर आहा तेन्ना ही भुरगीं भोंवतली, तांकां काय खबर नासतली ही आमकां मारूंक येतली म्हणून। त्यांच्या भुरग्यांच्या कोणच्या आंगार घालून घेत नाल्यार काही करून घेत जाल्यार तांकां जबाबदारी कोण ना न्हू। मी जबाबदारी कोण गेल्या उपरांत जबाबदारी घेवन फायदो काय ना। प्रुडंटा खातीर उदय परब। फोंडेच्या बार्देस बाजारांतले सामान बिल्डिंगेच्या मालकान बाउन्सराक हाडून बळजबरीन भायर मारलें। सुपरमार्केटाक कुलूप मारलें। सुपरमार्केटाच्या भाड्यावेल्यान कोफू जाव। मिनी ट्रेड सेंटराचो मालक जोसफ फर्नांडिसाचेर खर कारवाय करची म्हणून बार्देस बाजाराचो चेअरमॅन धर्मा चोडणकार मागता। प्रकरण फोंडे पुलिशे मेरेन पावलां। फाटले कितलेशेच म्हयने भाडे दिवंक नाशिल्ल्यान आपणें सामान भायर काडलें म्हणून फर्नांडीस उलयता। फोंड्या मिनी ट्रेड सेंटरांत आशिल्लो बार्देस बाजार शेनवारा बिल्डिंगेचो धनी जोजफ फेर्नांडिसान फोडलो अशी कागाळ बार्देस बाजारांत फोंडे पुलिसांत केल्या। शेनवारा सकाळीं गुंडांनी बाजारांतलें सगळें सामान काडून भायर उडयलें अशें चेअरमॅन धर्मा चोडणकारान सांगलें। पुलिसेंत कागाळ करूनय कांयच कारवाय करूंक ना असो आरोप तांणी केलो। ताणें थंय इल्लिगल कन्स्ट्रक्शन केलां आनी एक सायड आमच्या बाजाराची ब्लॉक केल्या आनी हे दिना म्हणून ताणें ना त्यो गोश्टी करपाक सुरू केल्यो। आमचे इलेक्ट्रिकल कनेक्शन तोडलें, AC आमच्यो फोडल्यो, AC कनेक्शन तोडलें। भर मेच्या म्हयन्यांत गरमेच्या दिसांनी हें सगळें केलें आनी सगळे तरेन लोकांक त्रास केलो आनी असो त्रास करून थंय आमकां आमच्या बिझनेसाक मार दिलो। फाटले कितलेशेच म्हयने भाडें दिवंक ना म्हूण सामान भायर काडून दुकानाचो ताबो घेतलो अशें बिल्डिंगेचो धनी जोजफ फेर्नांडिसान सांगलें। बार्देस बाजारात 15 महिन्याची भाडे फारीक करूं ना, सादारणशे 9 लाख रुपया आनी मेंटेनन्स चार्जीस सादारणशे 3 लाख। हे 15 महिने जाले हे फारीक करना आनी इलिगली तांणी आमचो एक एग्रीमेंट टर्मिनेट केला which we have brought to their notice। आमी ताजे नोटिसा काडला की हो इलिगली त्यांनी एक एग्रीमेंट टर्मिनेट केला। ऑन दोज बेसीस आमी तांकां लिगल नोटीस धाडल्या आनी आमी तांकां सांगलेलें इन द लिगल नोटीस की आमी पोजेशन हे प्रॉपर्टीज आमचे परती घेतले। वी वर फोर्स्ड हाका लागून टू टेक द फिजिकल पोजेशन ऑफ दीस माय प्रॉपर्टी। फोंडेच्यान प्रुडंटा खातीर विवेक प्रभू। घेऊया एक विराम।